सर अशें आयकून येयलां की ऑपोजिशन लिडर मायकल लोबो आनी कळंगूटचो MLA अलॉंग वीथ काँग्रेसचे बाकीचे काही MLAs BJPन वचपाचे आहा हे कित पर्यंत खरें आसा सर? सो हे रुमर्स सगळे आयकतात आनी रुमर्स कन्फर्म करपाक करेक्ट मनशां विचारूं जाय. हांव लिस्टार ना, सो दीस यू कॅन टेक फॉर गॅरंटीड फॉर शुअर. I don't know whether I would use the word not invited or not included, but see, there are times when people do these things. Kenna asat te kotat. I can't tell that anyone may or may not go, but definitely I don't see any reason why the BJP should try to increase its numbers when they are comfortable with 20, unless there is instability in the government. आनी ती इन्स्टेबिलिटी जाल्यार फकत भितरल्यान तें खबर आसतली. एंड आय डोंट नो एनी ट्रूथ अबाउट दीज रुमर्स. आय कांट मेक एनी स्टेटमेंट अबाउट इट, बट आय कॅन बी sure that I have not received any invitation nor have I received any proposal, and therefore it's very premature to react. थर्ड पार्टी लोक म्हणटात हिंगसून 5 वयतात, थिंगसून 10 वयतात, but till there is any concrete thing, this kind of rumor gossiping, rumor mongering चलतलेच. सर विधानसभा निवडणुकीक मायकल लोबोन तुमकां सपोर्ट केल्लो, सो आतां थ्रू काँग्रेस, सो आतां तेच BJPन वचपाचे मार्गाचेर आहा. जर ते BJPन गेले फाल्यां तुमकां तांच्यांनी अप्रोच केले BJPन येवपाक जाल्यार तुमी रेडी जातले? वी हॅव टू क्रॉस द बार वेन द टायम कम्स. हांवें तुका सांगलां इन्विटेशन कांय ना म्हाका सद्या. So at the moment there is absolutely no proposal, there is no this thing, and whoever has put these rumors, best is to ask them. तुमकां खबर आसा की हांव थोडे फावटी म्हणटा फेसबुकार पासून सोशल मिडियार वॉट्सॅप फॅक्ट्री म्हूण आसा, आनी वॉट्सॅप फॅक्ट्री कितले न्यूज फेक न्यूज जनरेट करतात. थोडे फावटी लोकांक टेन्शनान दवरपाक, थोडे फावटी दुसऱ्याक टेन्शन दिवपाक, थोडे फावटी भितरल्यान BJPक हांव नेणा तेंची झगडीं चलतात जाल्यार कोण्या जाग्यार हाडपाक, कोण्या मातशें जाग्यान सांगपा तेंकां. सो I can't tell you whether someone is playing a game with somebody else inside the BJP.